प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 6 वोड 36 ते 38 पर्यंत. Luke chapter 6 verses 36 to 38. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जसो तुमचो बाप दयाळ तशीच तुम्ही दयाळ जायात. दुसऱ्यांची नीत करप, कोणाचीच नीत करी नाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करी नाकात आनी तुमकां देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकां देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकां देव दितलो. बरें चिकार माप, दामून चेपून, आलोवन आनी ओतोसोर सुयेन भरलेलें देव तुमचे उंटयेन घालतलो. कित्याक जे मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान देव तुमकां दितलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू हे 38 वोडीन कितें म्हणटा? दियात आनी तुमकांय देव दितलो. बरें चिकार माप, दामून चेपून, हालोवन आनी ओतोसोर सोय भरलेलें देव तुमच्या उंटयेन घालतलो. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान देव तुमकांय दितलो. आनी खूब फाटी भाव भयणीनो, ही वोड जी आसा आमी फकत नियाळ कोत्ता की आमी कितें दुसऱ्यांक दिवंक जाय, म्हणजे कोणाक पयशे दिवंक जाय, दुडू दिवंक जाय, आमचो वेळ दिवंक जाय. पूण हे 36 वोडीन आमी वाचत जाल्यार जेजू कितें म्हणटा? कोणाचीच नीत करी नाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुणेकार करी नाकात आनी तुमकांय देव गुणेकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. आनी तेच्या फुड्यान आमी ती 38 वोड वाचल्या की देव आमकां चिकार भरून आमकां दितलो म्हणून. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना हे 38 वोडेन जेजून म्हणलें की देव आमकां चिकार भरून दितलो, हें कशें घडटलें काय? जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, कोण ना कोण आमकां दुखयतलो. आमची फामिलींतली, आमचो घोव, आमची बायल, आमची भुरगीं, आमची सासूमाय, आमचो सासूबाय. आमी कामाचेर वचत जाल्यार आमचो साहेब थंयसर आमकां दुखयतलो. आमचे बरोबर कोण काम करता तो. आमी वाटेर वेतना कोण तरी आमकां गायो घालतलो, कितें कितें तरी त्रास येतले. आनी जेन्ना आमी ह्या संवसारान जिवी आसा, कोण ना कोण आमचे वाटेर येवन कितें तरी आमचो करतलो. पूण जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा कोणाचीच नीत करी नाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करी नाकात आनी देव आनी तुमकांय देव गुन्हेकार करचो ना. म्हणजे कितें भाव भयणीनो? जेन्ना आमी दुसऱ्यांचें चिंता, कित्याक गाय ताणें गायो मारल्यो, कित्याक तो अशें करता, कित्याक ते भाशेन वो मनीस अशे भाशेन जियेता, कित्याक तो एकदम रागाबरीत आसा, आमी चिंतूंक जाय भाव भयणीनो. खूब फाटी लोक ल्हानथान आपल्या जिवितान कितें ना कितें घडलां आनी आमी जी देवाची भुरगीं आसा, आमी जी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आमी खरीपणी देवाचो मोग आपणायला, अणभवला. आतां आमी जेन्ना मोग अणभवला, आमी मोग देवाचो आमी आमच्या जिवितान आमकां आतां घडून येयला. आतां आमकां पवित्र आत्म्या उदेशी देव आमकां सजमणी दिता. कित्याक वो लोक अशें करता म्हणून, कित्याक वो लोक अशे भाशेन गायो मारतात, कित्याक भाशेन अशें रागाबरीत जाले आनी कित्याक भाशेन तांचें सैम अशें वायट आहा, कित्याक ते त्रास करतात दुसऱ्या लोकांक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचे पाटलावजार जावन वो मोग आमी अणभवला, आतां आमच्यान आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता. जो लोक आमकां वायट करता तांकां आमच्यान भोगसणें दिवंक जाता.
आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगसणे दिता, आमी कोणाचीच नीट करिना, आमी दुसऱ्यांक गुन्हेकार करिना, आमी तांकां बोगसणे दिता, आमी तांचे पासत मागणे कोत्ता, तांकां देवाचें बेसांव तांच्या जिवितांत पडल्या पुरो म्हूण आमी तांकां खेरीत भशेन आमी तें मागता. आतां भाव भयणीनो, जें आमी करूंक पावता आमच्या दुस्मानांक पासून, देव आतां आमकां कितें कोत्ता? दामून, चेपून, हालोवन वतो सोर सूय भरलेलें देव आमच्या उंटीन घालता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी अशें कोत्ता, कोणाची नीत करिना, कोणाक गुन्हेकार करिना, दुसऱ्यांक बोगसणे दिता, कितें घडटा? आमकां स्वर्गीच्या राजाची चावी देव आमकां दिता. आनी स्वर्गार भाव भयणीनो कांयच उडयना, कांयच उडयना. सगळें जें आमकां जाय ह्या जिवितांत, आमचें तारण, आमच्या जिवितांत आमकां दुडू, आमची बरें काजारी जिवीत, आमच्या भुरग्यांचें आमकां बरी सावूत, बरी सगळें बरेंपण आमकां मेळटा. कित्याक आमी दुसऱ्यांची नीत करिना, दुसऱ्यांक आमी गुन्हेकार करिना, दुसऱ्यांक आमी बोगसणे दिता. देव पळयता. आनी जेन्ना आमी हे ओट्टीस वडेन पळयता, दियात आनी तुमकांय देव दितलो. कितें दियात? लोक फकत समजता, खूब प्रेगादोर फकत शिकयतात, दियात दियात दियात. कितें दियात? पयशे, दुडू. आनी भाव भयणीनो, ह्या कारणा लागून खूब लोक फकत दुडवांचीच खबर करतात. जेन्ना ही ओट्टीस वडीन येतात, दियात आनी देव तुमकां दितलो. आनी खूब लोक जे देवाचें उतर शिकयतात, हीच ओट्टीस वडीन घेवन शिकयतात. ते म्हणटात, दियात, देव तुमकां दितलो, कित्याक तुमी दिला म्हणून. आनी लोक दिता कित्याक तांकां अशें शिकयलां म्हणून, आनी ती समजतात की तांकां सगळें मेळटलें. पूण दुसऱ्यांची नीत कोत्तात, दुसऱ्यांक गुन्हेकार कोत्तात, दुसऱ्यांक बोगसणे दिनात, आनी तेन्ना समजतात कशे भाशेन तांकां सगळें पयशे दुडू दिवन, आपलो वेळ दिवन, प्रेगादोर भाशेन सगळें देवाचें उतर दिवन, आतां कांयच तांच्या जिवितांत बरें जायना. एका जाग्यार दुसऱ्या जाग्यार वतात, ह्या जाग्यार सोडून दुसऱ्या जाग्यार वतात, कांयच बरें जायना. आनी आमकांच फटयतात आमी, की आमी समजता की आमी देवाची भुरगीं म्हणून, आमी सगळें बरें करता म्हणून, आनी आमकांच आमी फटयता. पूण आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां कितें सांगता? कोणाचीच नीत करिनाका, कोणाकूच गुन्हेकार करिनाका, दुसऱ्यांक तुमी बोगसणे दियात. आनी जेन्ना आमी ह्यो वस्तू कोत्ता, आमी आतां दिता, दुसऱ्यांक दिता, आनी देव आमकां ती चावी दिता स्वर्गीच्या राची. आनी सगळें जें संवसारांत स्वर्गांत बरें आहा तें आमच्या जिवितांत तो ओतयता. कित्याक तो जाणो आमच्यो गरजो. आमी मागचे पयलीं तो आमच्यो गरजो जाणो, आनी तो आमकां कांयच फाल्स करिना. देखून आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, ह्यो 3 वस्तू आमच्या जिवितांत आमी धरुया. कोणाचीच नीत करिनाका, देव हा नीत करपाक. कोणाकूच गुन्हेकार करिनाका, गुन्हेकार करपाक वा ना करपाक फकत तें देवाचें काम. आनी कोणूय आमकां वायट करीत जाल्यार, दुखयत जाल्यार, कोण म्हणटा आमकां रिजेक्ट करीत जाल्यार, नाकारपण खूब लोक कोत्तलो, तांकां आमी बोगसणे दिवया. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ह्यो वस्तू आमी कोत्ता, कित्याक हो मोग आमी देवाचो अणभवला, पवित्र आत्म्या उदेशी खरेपणी आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून, आमी खरें जेजूक आमचो सोमी देवान मानला म्हणून, आतां देव आमकां सगळें दादोसपणान चिकार भरून दितलो. कित्याक आमी आतां ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी भावार्थान चलता. आनी हेंच करपाक आयजतान भाव भयणीनो, हाचेर नियाळ करून ही सुरवात आमी आयज करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.